उभी राहूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमच्या सोबे असो. मोगळ भाऊ भयणीनो, आज आमी दोडती परब आचरिता. मोरये भाग्यवंत देवाची माय, तिची दाबाजीक परब नवे वर्स सांगातास आनी तशेंच विश्वास शांतीचो वर्ल्ड पीस डे आज आमी आचरिता. ही परब आमी आचरितना मोरी सगळ्या वर्सां आमकां सांबाळून दी आनी सोर तरांनी ती आमकां जेजू जशीं पावोवन दिवन मागया. आज काल संजेर पापसाहेब बेनेडिक्ट इंडियाचो टायम 2 वरार देवादीन जालो. 95 वर्सां ताका. आज एक घडीभर आमी मौनपणी ताच्या आत्म्या खातीर मागया. सांगता म्हणया, हांव पत्की सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसा सांगता. चिंतून तोंडां उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदांच तुमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सुमिया काकूट सुमिया काकूट विस्ता काकूट विस्ता
चातुर्वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्याची सुप्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या कोसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे Jesu Christa एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुवें भगवंत मरयेचे अहंकार पोवन पळादी करून मनशा कुळाक सस्ताच्या सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशी तुजो पूत जिवीत असो रचणार आमच्या मध्ये आयलो तर तिचे मायपणाच्या विनोदेन हर एका मनशाक जिजू आनी ताचो संतोष मेळ्ळो. या आमी मागता आमच्या समयां तुज्या पुता जिजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोरान मोइजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सर्वेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुका. आमचेर पडूं. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. तुज्या पडसळीत मुखामळाची दिस्ट आमचेर फांकूं. हे वरवीं आख्या संवसारांत तुजी खुशी कळीत जावं. सर्वस्रांत तुजी चडवण वळखून घे. जातू कृपा
आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. देवा सर्जनांगा तुका वाकणू. सर्रास्रा तुझी स्तुती करू. तू तांची राजवडकी न्याय नीती प्रमाणे करताय. देशाभासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. जातू कृपा देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. जातू कृपा देवा आणि तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं. सांत पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जाताच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मालो आनी नियमशास्त्राकार आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपलें धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकार तो जल्मालो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो अब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडां गुलाम न्हय, बगार पूत आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी साबारदारांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या परचे लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. Jai soveaso, लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. गवळ्यांनी धांव धांवी वचोन मोरयेक झुजेक आनी कावणेंत न्हिदयलेल्या बाळकाक तांणी देखली. बाळकाक पळयताच ताच्या विशांत देवदूतान सांगिल्लें सक्कड तांकां समजलें आनी गवळी सांगतले तें आयकली सगळां आजाप पावली. पूण मोरी ह्यो सोर संगती आपल्या काळजांत जगोवन दवरन त्यो आठयतली. शेकी गवळी आपल्या आयकल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाटी गेले. सगळें देवदूतान सांगलेल्या परमानेच घडलें. बाळकाक 8वो दीस भरतास
ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें. हे नांव तो गर्भे सोमवच्या आदीस देवदूतान दिल्लें. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, 1929 इस्वेंत 1929 पोलंडांत कारोल वैतीवा म्हणलो एक भुरगो इस्कॉलांत जावन फाटीं सांजेर आयिल्ल्या वेळार ताचो बापूय एक मिलिटरी मॅन दिंबेर पडून गळगळ्यान रडतालो. ताच्या दोनी पोल्यांतल्यान दुकान देंवोन येताली आनी बापाय सशीन तो येता आनी विचारता, डॅडी तूं कित्याक रडताय? आनी तो जाप दिवन सांगता, तुजी मम्मी आमकां सोडून गेली, ती देवादीन जाल्या. वो भुरगो बापायक पोटलून धरता, तोय दुकानी भरता आनी तक्षण उठता आनीक सोडून 100 मीटर पयस आशिल्ल्या एका इगर्जेक येता आनी थंयसर इमाजी मुखार, मोरयेच्या इमाजी मुखार दिंबी घालून तो सांगता, तुवें म्हज्या मम्मीक ह्या संवसारांत जावन आपोवन बेली. आज जावन तूंच म्हजी मम्मी, तुवेंच म्हाका सांबाळी जाय. म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पिता. तूंच मोरये, म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पिता. अशें ते मोरयेचें भक्तीपण ताचें थंय ताणें आसा केलें. तो मरता आसतना ताची कूड नानोवंक गेल्ल्या वेळार ताच्या गोमट्यांत बेंती नाशिल्ली. हर एक दीस तो कोणतासो तेज करतालो. आनी कोण तो भुरगो कारोल वैतीवा, पापसाहेब जुआंव दुसरो. ताका मोरयेन संपूर्ण तरान सांबाळिल्लें. याजक जालो, बिस्प जालो, आर्चबिस्प जालो, कार्डिनल जालो, पापसाहेब जालो, निमाणे सांत जालो. केदाळा आमी मोरये थंय संपूर्ण पातयेनी दवरून आमचें जिवीत मोरयेक समर्पितावंगी, त्या दाळा मोरये आमकां खंडीत जावन सांडिना. आज त्याच मोरयेचें, त्याच आवयची परब आमी आचसूंक ह्या नव्या वर्सा, नवें वर्स सुरू करतना हांगासर सांगाता जमल्या. हें फेस्त सुरू केल्लें 1970 इस्वेंत 1970 पापसाहेब पॉल 6व्यान. इगर्जेंत सांताची परब आमी आचरिता, पूण मोरयेची परब 19 टायम्स, 19 फावटी आमी मोरयेची परब आचरिता. तशें म्हळ्यार मोरयेक वर्तो मान आमच्या लितुर्जींत आसा. मात्र न्ही, मे आनी ऑक्टोबर 2 म्हयन्यांनी आमी तेचसो ते देवासांव, तेचसाचें देवासांव हर एका कुटुंबांनी आसचें म्हणून आपण दिता. त्या शिवाय सोनवाराचो दीस मोरयेक समर्पण दिला. कित्याक मोरयेन जेजू सांगाता सोडवणीच्या कामांत लक्षिल्ल्यान पात्र गेलो आनी तीच मोरये आजुनी आमकां समेस्तांक जेजू सशी वेता, संतीपणाच्या जिविताक आपण दिता. आनी सांत पावलो गालतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 4 जावन 7 म्हणसर आमी आयकता, मोरी जावन आसा हायेस्ट ब्लेसिंग टू ह्युमॅनिटी. कित्याक म्हळ्यार मोरयेन जेजूक जल्म दिलो ह्या संवसारांत
आनी तो सोडूनदार जावंक पावलो. केदळा आमी मोरयेतय एकवटता आनी मोरयेच्या उल्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडटा. आमी जेजूक दिवंक संवसाराक दिवंक शकता. तशेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयता कोणाक देवान विंचून काडलें. ही जेजूच्या जल्माची बरी खबर प्रगट करूंक साद्या मनशांक, द शेपर्ड्स, गोवळ्यांक तांकां शिकप नातलें, तांकां चड जन्माय नातली, पूण तांचें तें कितें आसलें, एक नितळ काळीज, बरें मन तांचें तें आसलें. कोणा तें बरें मन आनी नितळ काळीज आसा गे थंयसर देव वस्ती करता. देव तसो सांगात जोडूंक आशेता आनी ते मनीस जावंक पावतात देवाची हातेरां हेरांक क्रिस्ताची वळख दाखोवन दिवंक. आज आमी दुसरी संगत आचेता वर्ल्ड डे ऑफ पीस, समाधान, समाधानाचो दीस वो विश्व शांतीचो दीस. ही परब पापसाहेब पॉल सोब्यान ताणें आचें म्हणून आमकां उलो दिल्लो. ह्या वर्सा 50 आनी 100 वर्सां संपतात. जेजूची खबर ह्या संवसारांत ताणें जल्म घेता आसतना तसो संदेश जावन आसलो समाधान. तें समाधान आजुनी आमकां सगळ्या संवसारांत पळोवंक मेळना. आनी ही गजमतां परतून 50 आनी 100 वर्सां जावन ही परब आचेसिता समाधानाचें वरस करून हर एका संवसाराच्या मूल्यांत आमी समाधाना खातीर मागता. पूण कितें घडटा, समाधान मनशा थंय आसना. कित्याक तें ना? कित्याक आमी स्वार्थी जावन आसा. आमच्या स्वार्थपणा वरवीं आमी तें समाधान होगडायलां. आजुनी ह्या दिसांनी 100 देशांनी झूज चलतेच आसा. आमी आयकले उक्रायन आनी रशिया मध्ये चलचें तें समाधान. आमच्या भारतांत ती समर्थी खातीर, ल्हान ल्हान संगती खातीर हें समाधान आमी होगडायता. तें समाधान निजाकी आमच्या काळजांत येजय जाल्यार तें आमी मोरयेतय आमी वचूं जाय, देवाक लागीं घेत जाय. केदळा देव आमच्या काळजांनी वस्ती करता गे तेदळा काळजांनी समाधान उपजाता. केदळा आमच्या काळजांनी समाधान उपजाता गे तेदळा आमी तें समाधान हेरांक दिवंक शकता. तर आज प्रत्येक जावन आमी समाधाना खातीर मागचें. आनी दुसऱ्या पयल्या वाचपांत गणनाच्या बुकांत अध्याय 6 वळ 24 आनी 27 आमी थंयसर पळयता. सोम्या देवानच दिल्लें एक मागणें आरोनाक आनी मोइजेक. हांव तुमकां हें मागणें दितां. ह्या मागण्यान तुमी इस्रायल प्रजेक आशिर्वाद दी जाय. आनी तो 3 भाग आसात. एक सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं, न्हय तुमचें समाधान, सर्वेस्पराचें आशिर्वाद तुमचें तें आसूं, तुमकां तो सांबाळून. दुसरें सर्वेस्पर प्रकाश, तसो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमचेर प्रकाश फांको. केदळा सर्वेस्पराचो उजवाड तसो प्रकाश आमचे थंय येता. तेदळा आमचें मेळेपण, आमची ती आसची ती अस्कतकाय आमी पळोवंक शकता. आनी तिसरें सर्वेस्पर आपले मुखामोळ तुमकां दाखोव आनी तुमकां शांती दिवं. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हेंच आशिर्वाद आमी तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर मागचें. निमाणे हें वर्स आमी सुरू करता आसतना थोड्यो संगती, थोड्यो निर्धार आमी करूंक प्रयत्न करया. एक हर एक दीस आमी उठता आसतना आनी न्हिदोंक वेता आसतना देवाचो उडास आमी काडया. सड्ड व्हडलें मागणें करची गरज ना.
तुमकां कामाक वचूंक आसा, दुसऱ्यो संगती करूंक आसात, देखून तुमी बेश्टे सांगेत, गुड मॉर्निंग जीजस, गुड नायट जीजस, गुड मॉर्निंग जीजस, कित्याक तुवें आमचेर आशिर्वाद घालूंक जाय वो दीस बऱ्या जावच्या खातीर, आनी गुड नायट जीजस, तुवें दिल्ल्या सोर बऱ्यापणा खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आनी दुसरें, आमी हर एक दीस एका मनशा थंय समाधान हाडूंक, एका मनशाक बरें करूंक आमी प्रयत्न करया. अशें एक नवें वर्स आमी मांडून हाडया. ह्या प्रमाणे आमचें जिवीत समाधानाचें, शांतीचें, मोगाचें जावं. आमेन. उबे रावया. आमचो बोवार्थ एका निजा देवाते आमी उक्तो उसारया. सतमंता देवा, सोपदेदरा देवा, स्वर्गानी पृथ्वीच्या असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता तुझे एकल्यास पुता आमच्या सुम्या जो पुतूत मी गर्भ संबोलो आमकां मर्यादान जल्मलो, पांच पितका ताणे कसले ताका ताका कुसार कुसार सोडलो, जोडलो तो तो मेलो मेलान आनी ताका ताका निकेलो, निकेलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसरी दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार सुटलो, सर पुतळा देवाच्या उज्या पुसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुस्पुतलो, सतमंतां पोतोत्मिया कतोली पोसबे भक्तां सोयतार पतकांचे मुखसने पुरीचें जिवानपण सतचें जिवीत. आमेन. मोगाचे न्हू, आमकां क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडान जियोंक, सुवार्थ परगडची नेकेत्रां जावंक जाय असो कृपेचो आशिर्वाद बोवार्थांच्या प्रार्थनाद्वारे बापा लागीं मागया. बापा, पोयस सभेच्या वडील जावन आसच्या पापा फ्रांसीस, सर्व बिस्प, याजक, धार्मीक भाऊ भयणीक तूं राग आनी सांबाळ. तांच्या मिसावांत उर्बेवंत कर, बरी भलायकेन तांकां दवर आनी तांच्या वावरा मुखांत तुजे मिसांव यशस्वी बरीत रितीन जारी जावन दी म्हूण मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे, शांतीचे आनी भोगसणेचे वातावरण रस. फुडाऱ्यांनी तांची जत बरी जोगासन पाळोवंक जणवाय दी. ह्या नव्या वर्सा आमच्या गांवांत नवें रूप आनी समाधानाचें वातावरण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व गरजेवंत आनी पिडेस्तांक नवें वर्स नवो बरवसो तांच्या जिणेंत हाडून दी. तांकां समेस्तांक बरी भलायकी, मोतीचें समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर्व जाग्यांनी शांती आसून दी. झगडीं बंद जावन दीत. जाती काती मदें जावची घर्शणां आखेर जावन दीत. सर्व लोक मोगान, शांतीन आनी माया मोगान जियोंक तूं कृपा आनी बेसांव फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तेच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ल्या आमी समेस्तांनी ह्या नव्या वर्सा कुटुंबांत मागण्याच्या स्पिरिटान जियोंक, तशेंच एकामेकाचो मोग करूंक भोगसणेच्या आनी सेवेच्या स्पिरिटान जियोन तुज्या पुताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी गरजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. मोगाळा बापा, संवसाराच्या सर लोकांक तूं सांगाता हाड. आज आमी सुरू केल्लें नवें वर्स आम्हा समेस्तांक बेसोबाचें वर्स जावं दी. आमी मागिल्ले उपकार आमकां मेळशे कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी तोराता. तुजी उतरां आयकून उर्बेस्त आमकां कर, तुजी कुशी पाडू कृपेन आमकां भर. देया सेवेची येव उदार आमकां कर, मोरयेची आदर्श घेवन दयान आमकां भर. गुंडो आनी वाईन बापा तू स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी तोराता. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनकने मैमीक आनी आमच्या केपो सुदादवा सर्विस्पोद म्हणून घेवं. देवा आमच्या सर्पद्वेदार बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवंत देव मातेच्या दाबाजीक परब आनी संतोश संभ्रांता त्याच विनोनेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमचो शेवटाक पावय म्हूण मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमच्या सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्परातूय उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सपदेदारा आनी ससनाच्या देवा, सकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वासोंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांकारी मरयेक आमी नमन करतना एका ताड्यान आमी तुका वखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या ओंकारपणाची वडबी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नेक प्रकाश तिने संवसाराक फंकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखाणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dălpara susurves portur. Sărcare somsa burla tuția, voi pava. Un sărghi tu cace, un sărghi tukace. सर्वेस्पराचे नावे येतात ताकाचे. उंसर्गी तुकाचे, उंसर्गी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोवन ससूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची. त्याच बरे जवान जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराची रगत, पातकांचे मुखसने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बाबत सगळ पगतोया. सुम्या जिजू तुझे मोर आम्ही स्मारता, तुझे पुनः जीवन पो आम्ही परगडता, तुझ्या येण्या सुम्या जिजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उणो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमच्या सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेश्वर तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस दरो मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकोळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाते मेल्या समेस्तांक तुज्या परजळेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरे देवाचे माये सांगाते, भगवान जुसेत सोपते, भगवान धर्मतानुसार कळ्ळें, तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या चुकांत आमकां वांटो दे. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वेटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवर दी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मगाळ भाऊ बहिणीनो वचून आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुमया तुवें म्हजे उतरांची म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझे एक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येवन मागता म्हाकाच तुका देवू तुझे एक जाता. प्रार्थया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा बगेवन सदां आमकां मरयेक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पासरता आनी ह्या तिचे परबे दिसा तुका दिन वासूंक सर्गींच्या जेवणांत संतोशान आमी वांटो घेतला
हें जेवण आमकां सस्तीक जिविताक उपकाराचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाळ भाऊ भयणीनो, नवें वर्स आमी सुरू केलें. मुरयेक मान आमी केलो. मुरये सांगता हें नवें वर्स आमी सुरू करता आसतना मुरयेचे शेगून आमचे थंय आसा करूंक प्रयत्न करया. केदाळाय देवाची खुशी करची आनी तशेंच आमचें जिवीत शांतीचें आनी समाधानाचें करचें. आमी समेस्त कर्मेलीत फ्राद ह्या कॉवेंताचें तुमकां नवें वर्स मागता. हॅपी न्यू इयर तुमकां न्ही, तुमच्या घरांत आशिल्ल्यांक आनी तशेंच ऑनलायनीचेर मीस आयकतल्या समेस्तांक प्रत्येक जाण पिडेस्तांक आमी हॅपी न्यू इयर मागता. हें समाधान तुमच्या काळजांत सदांच आसूं आनी देवाचे आशिर्वाद तुमचेर पडूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. देव सगळ्या देणांची जर तुमकां आपले कृपेन बरोवन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतल्यान तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो बोवात थीर करूं, तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमचीं काळजां सस्तीकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटों. आमेन. तोच देव तुमचीं कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्याक सदां कान दिवं आनी सस्ताच्या जिविताक तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. आमेन. वसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जी 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 माये तुका जी जी जी. जी 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 माये तुका जी जी जी. कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता. स्त्रियां भितर तू सदैव आमी तुका वंदिता. जी 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 माये तुका जी जी जी. जी 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 माये तुका जी जी जी. मुखार पुत्रा सुवे अंकार मुर्या शिरुआती आमकां.